नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. वेदर पळय कितले सुंदर आसा. पावस पडपाक लागला आणि सीन एकदम ब्युटिफूल आमच्या घराच्या भायर. तर आयज आमी बटर चिकन करूया. तर पयलीं आमी तंदुरी चिकन करून घेवया आणि मागीर त्याची ग्रेव्ही कशी करता ते पळोवया. तर चिकन मॅरिनेट करून घेवया. पयलीं 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिरसांग पावडर आणि 4 टेबलस्पून सासवाचे तेल हे दोन मिक्स करून जर करी जर असे लाल भडक कलर जाता. इल्लो हळदी पिठो, 2 चम्मच गरम मसालो. गरम मसाल्याचे लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शन मेळटले. 1 लिंबू लागतलो त्याचा ज्यूस काडपाचे भाशेन आणि योगर्ट हांवें अशें उदीक देंवपाचें म्हणून हंग करून घेतला. 6 टेबलस्पून आसा. आता एका मिक्स करून घेवया आमी. हे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट होममेड. हेची रेसिपी नेक्स्ट व्हिडिओन मेळटले. सारखे मिक्स करून घेवया. आता घालया चिकन. 1 किलो चिकन आसा. मीठ घालया. तुमकां जाय तितलें मीठ घाला आणि एका सारखे मिक्स करून घेवया आमी. आता हांव हे चिकन दुसरे दिसा वापरतलो. जितले मॅरिनेट करतले तितले चिकन एकदम रुचीक लागतले. हे आता दुसरे दिसा ओपन करून पळोवया. ओपन करतात तुमकां एकदम घमघमाट परमळ येतलो. तेन्ना कळटलें तुमचें मॅरिनेशन एकदम फर्स्ट क्लास जाला म्हणून. आता एक बेकिंग ट्रेचेर अशें दवरून सारकें मांडून एक 23 मिनटां 250 डिग्री टेम्परेचरार एका कूक करूया आमी. 250 डिग्री टेम्परेचर जालें सेट. 23 मिनट लायला हांवें टायमर. जाले 23 मिनट. आता वाजलो टायमर. ठडम ठडम जालें एंड. 90% चिकन आमकां शिजोवपाचें आहा. आता सारकें तंदूर फ्लेवर येवपा जाय म्हणून हांवें कितें केलां, एक कट्टी लासयला आनी तेजेर इल्लें बटर घालता. बटर घालताच सारकें धुंवर जातालें एकदम. धुंवर जाताच कितें करपाचें, कसलोय कपडो घेवपाचो नाजाल्यार एल्युमिनियम फॉयल घेवपाचें आनी धांपपाचें सोमतें. सारकें धुंवर थिंगा सारकें धांपून उरतलें. 10 मिनटां दवरपाचें. मागीर कितें जातलें जाणा तूं, सारकें तंदूर फ्लेवर जसो आसता न्हू, तंदुरानसून काडल्या भशेन दिसतलें तुमकां चिकन. आनी जे कोणा कडेन जर ओवन ना तांच्यांनी तंदुरी चिकन कशें करपाचें तेजें लिंक सकयल आसा. विदावट ओवन तंदुरी चिकन कशें करपाचें तेजे व्हिडिओ ऑलरेडी केल्ले आसा हांवें. ते पळोवन घेयात आणि त्या भशेन तुमी करा आणि मागीर बटर चिकन करा. आता ग्रेव्ही कशें करपाचें ते पळोवया. कायल गरम जाले उपरांत 2 टेबलस्पून बटर घातला. आता जावेत्री आणि वेलची 6 वेलची आसा आणि एकूच जावेत्री घातला हांवें. आता आले घातला. लसूण 8, 2 कांदो अशे लांब शिनल्या आणि एक काजू 20 ग्राम आहा आणि हे 4 टमाटर. बरे जितले तांबडे मेळटले तितले बरे तुमकां कलर येतले. मिरसांगी पिठो घालया इल्लो. 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून कसुरी मेथी आणि मिक्स करून घेवया. हातून हांवें कसले एडिशनल कलर घालूंक ना. हांव म्हाज्या रेसिपीन केन्नाच कलर वापरना आणि साखर बी एवॉयड करता हांव. मीठ घालता इल्लें. मोठें मीठ घेतलां हांवें. इल्लें धापून दवरया. 15 मिनटां शिजोवया हाका. 15 मिनटां जाल्ले आसा. चॅक करया. हे पळयात जाल्ले आसा. आता हे मसालो आमचे थंड जाले उपरांत एका वाटून घेवया. गरम गरम वाटल्यार मिक्सर पिड्ड्यातले आनी तुमचेर उसळपाक बी शकता. ताका लागून पयलीं थंड जावनी मागीर वांटप करा. हे आमचे वांटप जाल्ले आसा. कितले दबदबीत जाल्ले आसा पळयात. हॅलो हॅलो. अरे कितें चिकनाक बसला. हां. आता आमचे कायल गरम जाले उपरांत बटर घालया. बटर घालपाक कंजूसी करनाका. आता बटर चिकन म्हणजे तुमकां जितले जाय तितले बटर घालात. आता 2 टेबलस्पून आनीक घातला बटर. आणि हे आले ते लांब चिरून घातला आणि 2 मिरसांग्यो आणि आता वाटप घालया आमी. आता वाटप घालून
शिजोवया का बरें शिजोवया. एक 10 मिनटान हे भाशेन जातले दिसतले. मीठ तुमकां जाय तितलें घाला. आता आमी तंदूरी चिकन कट केल्ले घालया. आता हितून तुम्ही बोनलेस जाल्यार बोनलेस घाला, विथ बोन घाला, कितें घातल्यार जाता. बोनलेस घातल्यार आनीक मजा येतले खावपाक. हे आमचे बटर चिकन आता जाल्ले आसा. बरो परमळ येवपाक लागला घर भरून. टेस्ट करून पळोवया मीठ सारकें आहा काय ना. हो 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 हे आमचे बटर चिकन जाले तयार. इल्लो डबल क्रीम घालया आणि एक तेजेर धाकटो बटरा तुकडे घालया. जेन्ना बटर मेल्ट जावपाक लागता न्ही ते पळया सुंदर कितले दिसता ते. तर आयचो हो ब्युटिफूल व्हिडिओ तुमकां कशें दिसले म्हाका कळयात. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन. देव बरें करूं.